पडोशे सत्तरी हांगासर 2 फावटी गोळीबार जाल्लो आणि हेका लागून सगळे खळबळ जाल्ले की ह्यो गोळीबार जाता ह्यो परत परत कित्याक जाता आणि कोण करता. 2 दीस पयलीं जेन्ना परत एकदा गोळीबार जालो तेन्ना वाळपय पोलिसांनी एकट्याक डिटेन केल्लो चवकशी खातीर, मात तेका सोडून दिले. तितले लोक आसा हे जरा खूब संताप जाल्लेले आसा, कित्याक तर जो गोळीबार केल्लो आसा ह्यो कोण आसा ह्यो गांवांतल्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसली, मात पुलीस कित्याक एक्शन घेयना ह्या लोकांक प्रश्नचिन्ह आसलो आणि तेका लागून पुलिसाचो दबाव आयलो आणि पुलिसांनी एक सर्च मोहीम सुरू केल्ली. तेतूर तेंच्यांनी जे फॉरेन्सीक लॅब आसा, फॉरेन्सीक टिमीक व्हरोन थंयचे तेंच्यांनी खुबशे नमुने सुद्दां घेतलेले की कोणी तांकां कितें मेळटा जाल्यार ते पळयताले. तशेंच तेंच्यांनी वाळपय पोलीस स्टेशनाचे जे PSI आसा प्रथमेश गांवस आणि तेंची टीम आसा हेंच्यांनी पडोशे सत्तरी हांगातले जे हावजींग बोर्ड आसा थंयतल्या लोकांची चवकशी करपाक सुरवात केलेली आणि चवकशी करता करता एका घरान जेन्ना पावले तेन्ना नंदकुमार आपटे हेंच्या जे घरान जेन्ना पावले तेन्ना तेंच्या घरान पुलिसांनी वचून चवकशी केली तेन्ना तांकां कितेंच मेळोना. मात जेन्ना त्या घरासून ते भायर सरताले तेन्ना तांकां एक गुदाव मेळ्ळो आनी ते लॉक आसलेले आणि जेन्ना पुलिसांनी तांकां क्वेशन केलो की हे लॉक कित्याक केला आनी आमकां ओपन कर, तेन्ना तो मातसो खळबळ्ळो आणि तांकां पुलिसांक उत्तर दिवपाक तांकां तो मातसो फाटीफुडें करपाक लागलो. तेन्ना पुलिसांनी ते जबरदस्तीन तेजें दार उगडलें तेन्ना तांकां एका ब्लू कलरच्या बॅरलान ताका एक व्हडली एअर गन मेळ्ळी, ती जी पॅक आसलेली आणि ही जी एअर गन आसा ही प्रोफेशनली कोण तरी शूट करपा खातीर यूज करता आणि पुलिसांनी ती सद्या हस्तगत केलेली आसा. आणि जेन्ना तो नंदकुमार आपटे आसा हेच्या कडेन चवकशी केली तेन्ना त्यांनी कन्सेस केलेले आसा की जे दोनी फावटी जे गन शूट आउट जाल्ली आहा ही तेणी केलेली आसा. तेका लागून पुलिसांनी तेजेर 35/3 हाचेर गुन्हा नोंद केलेलो आसा. तशें तेका नोटीस जारी केलेली आसा की जो पर्यंत ह्या केसीचो केस सॉल्व जायना तो पर्यंत पुलिसाक तेंच्यांनी सहकार्य करपाची आणि जेन्ना जेन्ना तेका आपयता तेन्ना तेन्ना येवपाचें. वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.